नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची दोच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया झाडकणगां घालून चवळ्यांचो रोस। हो न्ही रोस खूब बरो लागता, रुचीक एकदम एक नंबर। चलात तर आज आमी हो रोस कसो करतात तो पळोवया। तर तेजे खातीर न्ही हांगा न्ही हांवें इल्लेशे खडा मसाला घेतला। सुकी कोथमीर, सुकी मिरसांगो, जिरें, लवंगां, मिरयाकण, तिकी, दगडफूल आनी चक्रफूल अशी थोडेशे घेतला। ह्या न्ही मातशें आमी आतां तव्याचेर रोस्ट करून घेवया। 1-2-3 मिनटां अशी रोस्ट करून घेवप। हांव न्ही जेन्ना रोस्ट करता पळय न्ही तर असोच मसालो काडून घेता, तो तयार मसालो घालना। आनी हांगा न्ही एक अर्द वळ्याची सोय आनी एक कांदो मोठो उबो चिरून घेतला आनी आमटाण हें न्ही आमी मातशें हेंय बी मातशें इल्लेशें चमचोभर तेल घालून न्ही मातशें रोस्ट करून घेवया, म्हणजे तळसून घेवया। आतां कांदो मातसो पयलीं हें करून घेवया। कांदो जालो म्हणटकीर आमी आतां सोय घालया आनी सोय 1-2 मिनटां आमी तळसून घेवया। अशी चड वेळ न्ही। आतां न्ही हें वाटण आमी वांटून घेवया। ताजे खातीर न्ही आमी पयलीं ही आमटाण घेतलेली ती घालया आनी ही सोय कांदो आनी तो खडा मसालो भाजून घेतिल्लो तो आनी हळदीचो पिठो घालून नाशिल्लो न्ही तो एक अर्द चमचो सुमार आनी हातून न्ही आमी इल्लेशें उदक घालून हें वाटण वांटून घेवया। मिरसांग आमची वांटून जाल्ली आसा, एकदम सामकी फायन हें करपाक जाय अशी ना। असो रोस केलो न्ही रोस खूब रुचीक लागता। आनी हे चवळ्यो हांवें राती न्ही भिजत घातिल्ल्यो, त्यो आतां बऱ्यो धुवन बिवन हांवें आतां कुकरान घेतल्यात आनी एक पेलो उदक घातला आनी बारीक चिरलेलो कांदोय घाला। आतां आमकां हें शिजोवन घेवपाक जाय। एक टमाट, जिती मिरसांगो आनी ही न्ही झाडकणगां। आतां ह्या दिसा मेळटा न्ही झाडकणगां, ही अशी ही साल काडिनासतना ही धुवन बिवन आतां ही तुमकां फक्त दाखोवपा खातीर अशें करून साल काडप ताची। साल काडली म्हणटकीर ती बरी निवळ जातात। ही न्ही हांवें साल काडून ही धुवन बिवन साल काडून घेतिल्ली आसा। तेणे एक अशी साका पोत्यां भितर अशी करून घालप आनी पांयान अशें करून हें करप आनी तेंची त्यो साल रोखड्योच येता। खेडे गांवांत बी तशेंच करतात। ते हांवें घेतल्यात। रुची पुरती मीठ आनी हे सगळें न्ही मिक्स करून आमी आतां कुकराची धांपणी लावन न्ही हेजी एकच सिटी काडून घेवया। आमची एक सिटी जाल्ली आसा। कुकर मातसो थंड जाल्लो आसा। एक सिटीन न्ही परफेक्ट जाता चवळ्यो राती भिजत घातलेल्यार। जर तर घालूं ना जाल्यार मात 2-3 काडची पडटा सिटी। हांगा न्ही लोकणें घेतलां आनी खोबऱ्याचें तेल इल्लेशें घालां। हांगा न्ही आमी फोडणी करून घेवया। सासवां, हिंग आनी करबेल। ही मातशी तडतडली म्हणटकीर न्ही असो पावडर न्ही घालो म्हणटकीर रोखडो गुळसो जावन येता, म्हणून तो मातसो ताणें हें करचें पडटा। आनी आमचें आतां रोस आमी कुकरांतलो आतां हातून घातलो आनी आतां न्ही आमी तें आमचें वाटण आसा पळय न्ही तें घालून घेवया।
वनी रोस खूब रुचीक टेस्टी एकदम सोपो आनी रोकडोच जावपाचो. सोय बी कातून तर तुमची फ्रिजान बी आसा जाल्यार रोकडोच जावपाचो आनी खूब रुचीक लागता. आतां ही खतखतो येवपा दिवया आमी आनी आतां रुची पुरती मीठ. पयलीं इल्लेशें घातिलें न्ही म्हण आतां तुमी रूच पळोवनूच घालात. आनी इल्लेसो आमी आतां गोडाचोय घालुया. इल्लोसो गोडाचोय घातला. बरो खतखतो येवपाक लागला. तुमकां कितलो दाट पातळ तर तुमी तुमच्या मर्जीनुसार दवरात. आतां आमी इल्लोसो कोथमिरेचो पालो इल्लोसो घालया. एकदम रुचीक टेस्टी आनी झाडकणगान न्ही तेजो फ्लेवर न्ही आनी तो आनीक बरो लागता. हो न्ही तुमी मुद्दम करून पळयात चवळी आनी झाडकणगां घालून. कित्याक बटाट सदांच घालतात, ही वेगळी एक पद्दत ती झाडकणगां घालून पळोव. आतां न्ही आतां हो कित्या बरोबर खावप जाल्यार तर आमी पोळे काडून घेवया. पोळ्यां बरोबर हो रोस एकदम म्हणजे तेजी टेस्टच वेगळी जावन पडटा. शीता बरोबर सगळ्यांक आमकां आवडटाच पूण पोळ्यां बरोबर न्ही आनीक बरो लागता. आनी एकय काडून पळोवया. आनी एकच असो काडना न्ही आनी एक काडया. आमचो दुसरोय पोळो तयार आसा. आतां आमी सर्व केला. ही रेसिपी तुमकां म्हाजी कशी लागली ती तुमी मुजरत म्हाका कळोवशी. आनी ही रेसिपी जर तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत देव बरें करूं.